माथेवा प्रमाणे सुवार्ता जेसू विशांत पेद्रोची साक्ष. उपरांत सेसारेया फिलिपी नावांच्या प्रांतात येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागी विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. थवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. थवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागीतो सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें, वखाणे तुका क्रिस्ता.